जुआंक केल्ले उगडापण. अध्याय 3. सार्दिसाक संदेश. सार्दिसांतले पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्र आसलोलो अशें म्हणटा. तुजी साल हांव जाणा. तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय, पूण निसायकी तूं मेलाय. उठ तर आनी कितें तुजे थंय मोरोंक तेंकला ते पुरते मोरचे आदी जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुजे खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. देखून आयकली शिकोवन तुवें जशी मानून घेतली तशी ती सांबाळन धर. पाताक रडोन तुजें मन बदली. तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एक सोरा बरें येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. तरी पूण सार्दिसांत तुमचे मदें आपली आंगवस्तुरां मेळयनातलेले थोडे आसात. हे म्हजे बराबर धवे न्हेसोन भोंवतले, कित्याक तशें करूंक ते योग्य. जैतेवंत जाल्ल्याक हे परी धवी वस्तुरां न्हेसयतले आनी ताचें नांव जियेतल्यांचे पठ्ठेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताच्या दुता समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. फिलादेल्फियाक संदेश. फिलादेल्फियाचे पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय. जो पवित्र आनी सात्वीक ताचे लागीं आसा सावी दाविदाची, तो उगडता, कोणाच्यांनी धांपूंक जायना. तो धांपता, कोणाच्यांनी उगडूंक जायना. तो अशें म्हणटा. तुजे विशांत हांव सगळें जाणा. देखून हांवें तुजे मुखार एक दारवटो उक्तो केला आनी तो धांपती सकत कोणाकय ना. तुजी सकत उणी तरी म्हजी शिकोवन तुवें पाळल्याय आनी म्हजे थंय तूं विश्वासी रावलाय. जुदेव न्हय आसता आपूण जुदेव म्हणून सांगतेल्या सैतानाच्या मेळांतल्या त्या ठक्की मनशांक पळय. तांणी येवन तुज्या पांयांक पडशें हांव करतलों. हाचे वरवीं हांव तुजो मोग करता म्हूण तांकां कळटलें. दीग सोंसणिकाये विशांत हांवें तुका दिल्ली शिकोवन तुवें सांबाळली. देखून अख्ख्या मनशा कुळाक पारखून पळोवचे खातीर संवसाराचेर येवच्या कश्टा संकश्टांतली हांव तुका राखतलों. हांव येवचो आसा तो वेळ लागीं पावला. तुजो सैता मुकुट कोणेय अपहरिनाशें तुजे थंय आसा ते जतनेन सांबाळन व्हर. जैतेवंत जातेल्याक म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलों आनी थंय तो सदांकाळ रावतलो. ताचे वयर म्हज्या देवाचें नांव आनी म्हज्या शहराचें म्हणजे अंतराळांतावन देंवून येता त्या नव्या जेरुसलेमाचें नांव आनी म्हजें नवें नांव हांव बरयतलों. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. लावोदिसेयाक संदेश. लावोदिसेयांतले पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय. आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी, देवाचे सृश्टेचो आरंभ, तो अशें म्हणटा. तुजे विशांत सगळे हांव जाणा. तूं थंडी न्हय, हुणी न्हय. थंडस वा हुनूस तूं जाल्लोय जाल्यार. पूण तूं थंडी न्हय, हुणी न्हय, बागार शेळमोडो. देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं धाराळ आसा. म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं निसायकी कितलो किरकोळ, कनिश्ट आनी बिकेपास्ट, कुरडो आनी विणगो हें तुंच नेनाय. देखून हांव सांगता ती बुदबाळ आयक. तूं निसायकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचे फुटाक घाल्ले भांगार घे. तुजी विणगेपणाची लज धांपूंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचे धवे वस्तूर घेवन न्हेस. परत्यान तुका दिश्ट लाबा जाय जाल्यार म्हजे लागचे मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय. हांव मोग करता तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां. देखून उर्बेवंत जा, पाताक रडोन जिणे बदल.
पळय, दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. जैतेवंत जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचे हक्क हांव दितलो. हांवें जैतेवंत जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसोन आसा. पवित्र आत्मो पवित्र साबांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. आमेन.